हांव दोतोर धनेश वळवयकर, एक एलर्जीचो जाणकार. तर आयच्या आमच्या एपिसोडान आमी जाणून घेवया की क्रोनीक अर्टिकेरिया म्हटल्यार कितें पळय ती. म्हटल्यार पिताम येता, अशे फोडे कशे तांबडे दाग उठ्ठा आनी ती खाज येता आनी परती परती येयत रावता. सगळ्या आंगाक येता ती आनी एक एक फावटी ती फक्त हाताक येयली जाल्यार 1-2 वरां भितर ती वयता आनी मागीर दुसरे कडेन येता, खंय ती पांयांक येतली, मागीर आनीक फाटीक उरता. जर तो एपिसोड जर खूब वगत एकूच एपिसोड समज हाताक येता किंवा आनी खंय येता, तो एकूच समज जर एक दीसभर उरलो किंवा 1-1.5 दीस 2 दीस उरलो जाल्यार तो क्रोनीक अर्टिकेरिया ह्या प्रकारान येना. ताका दुसरें आनी कातीचें दुयेंस आसता, तें कातीच्या डॉक्टरा कडेन वचून निदान करचें पडटा. तर एक क्रोनीक अर्टिकेरिया बद्दल आमी उलोवया. ताच्या पयलीं एक्यूट अर्टिकेरिया म्हटल्यार 6 आठवड्या पेक्षा जर कमी उरली जाल्यार ताका एक्यूट म्हणटा आनी 6 आठवड्याच्या पेक्षा वयर उरली जाल्यार ते क्रोनीक म्हणटा. तर 6 आठवड्या पेक्षा एक्यूट जावपी कितेंय कारणाक लागून जावपाक शकता. केन्नाय तुमकां एक खासकुसली लागता जाल्यारूय ती मातशी रॅश येता, ऑर केन्नाय समज जर खंयचेय काटमूय चावली किंवा मूय चावली जाल्यारूय येवपाक शकता. कदाचित एकदां थोड्यांक ही एकदम सिरियस जाता, थोडेशे रॅश येता आनी एकदम सिरियस जावपाक शकता. अश्यो गोश्टी आसात जाल्यार ताका मात्र डॉक्टरा कडेन वचून पळोवपाक जाय. किंवा एकदां थोडे टायप येता ती इन्फेक्शनाक लागून येता, जोर येता किंवा थंडी जाता आनी थोडे दीस ती रॅश येता. अशें जेन्ना रॅश येता आनी त्या 8-10 दीस उरता, ती एकदां चडूय दीस उरता. आनी मेनी टायम एकदां अशें दिसून येयलां की प्रत्येक जाण समजता की मेडिसीन दिता ताका लागून जाता म्हणून, आनी मागीर ते एंटीबायोटीक स्पेसिफिकली कितें तरी एमॉक्सिसिलीन दिल्लें आसता आनी ताका लागून जाल्या म्हणून ते बंद करता, कायमचेच बंद करता. खूब फावटी हे प्रकार एंटीबायोटिक्साचे किंवा कसले तरी जोराचे वखद दिल्ले आसता, आयबुजेसिक बीन, हेका लागून नासता. जर तो प्रायमरी तेजें इन्फेक्शन आसता ताकाच लागून, व्हायरसीक लागून आसता. आनी हेका लागून ते वखद बंद करपाक जायना. फुडें केन्ना ताका कित्याक जाय जाल्यार हेचो जाणीव बरोबर करून घेवपाक जाय आनी ते एलर्जी डॉक्टरा कडेन वचून करून घेवं येता. तर थोड्यांची जी प्रकार आसा अर्टिकेरिया हो उरता, खूब तेंप उरता, 6 आठवड्या वयर उरता आनी तो खूब तेंप उरपाक शकता, म्हयन्याचे म्हयने किंवा काही वर्सां उरता. कारण हेका खुबशीं कारणां आसता, ती आमी जाणून घेवपाक जाय आनी तेजी निदान करपाक जाय. आनी जर कारणां नासलीं जर ऑलमोस्ट अबावट 40% कारण मेळना, ताका आमी इडियोपॅथीक म्हणटा. आनी अशी इडियोपॅथीक आसता पळय ती काही वर्सांनी मागीर ते आपल्या आपूण ब्रेकआवट जाता. अर्दे लोकांची 6 म्हयन्या भितर वयता, तर फुडचे 30-40 जाणांची 2 वर्सां भितर वयता. चुकोवन कोणाची 2 वर्सां वयर आनी 5 वर्सां वयर सुद्दां उरता. आनी अशें जर सगळे जर तेजें मेन कारण आसा, जें सिरियस कारण आसा, ती समज आपण टेस्ट केली आनी काडून उडयली ना म्हणून कळ्ळी जाल्यार ताका लॉंग टर्म एंटीहिस्टामिनीक मेडिसीन घेवपाक मेळटा आनी ते दोतोर जाय जाल्यार डबल टिबल सुद्दां डोस करता. ताच्या पेक्षा वयर आतां आजकाल बायोलॉजिकल मेडिसीन म्हटल्यार ती ओमालिझुमाब बीन सुद्दां येयल्ली आसा, तातूंत ताका बऱ्या प्रमाणान ताजेर कंट्रोल आसपाक शकता आनी कांय त्रास जायना. अदरवायज दीस इज फ्रस्ट्रेटींग डिजीज, परती खाज येता. आनी आजकाल हो दिसून येयला की यंग तरणाट्यां मदीं चड आसता. आनी जेका एक असोय दिसून येयला की स्ट्रेस, धांवपळीच्या जगान जे कोण वापरता आजकाल आसता ते कंप्युटराचेर भरपूर वगत काम करता, स्ट्रेस घेता, रातचे सारके न्हिदाना, सगळे चेंज जाल्ले आसता लायफस्टायल, हांच्या प्रमाणान खूब चड जाल्ले आसता. आनी काही प्रमाणान थोड्या वखदान ही सगळी लायफस्टायल चेंज केली जाल्यार ते इल्लें बरें जाता. अबावट 30 to 40% ऑफ दीस पेशंट हॅज गॉट ऑटो इम्युनिटी, म्हणजे तुजी स्वताचीच इम्युनिटी ताका मारक जाता. आनी हितून थायरॉयड एंटीबॉडीज आसता पळय त्यो खुबश्या प्रकारान जबाबदार आसता. सो एंटीथायरॉयड एंटीबॉडीज, थायरॉयड पेरॉक्सिडेज आनी थायरॉयड दुसरी एंटीबॉडी ह्यो टेस्ट करून तिज्यो पॉझिटीव आसता. जर तेजे थायरॉयड फंक्शन जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताका थायरॉयडाचें मेडिसीन दिवचें पडटा आनी तें बरोबर जाता. हातून आमी दुसरो समज जर ऑटोइम्यून आसा जाल्यार दुसरे ऑटोइम्यून डिजीज कितें आसा काय ना तें पळोवचें पडटा आनी ताका कितें सिम्टम्स बरोबर आसली जाल्यार, आनी त्या प्रमाणान ताजेर निदान घेवचें पडटा. पण खुबशे पेशंटाक इवन ताका प्रत्येक जाण हेका समजता की ताका फूड एलर्जी कारणीभूत आसा म्हणून, आनी ताका ब्रिंजॉल खावप ना, ताका आनी कितें खावप ना, नुस्तें खावप ना, प्रावन्स खावप ना, तांती खावप ना, अशे सगळे प्रकार बंद जाल्ले आसता. काही पेशंट तर इतके फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसता आनी ताका कितें खावप तेंच कळना, म्हणून एकदां स्कीन प्रिक टेस्ट करची पडटा आनी ताका सगळें हें ना म्हणून सांगून दाखोवचें पडटा. ना जाल्यार सुद्दां सगळ्या पेशंटाक स्कीन प्रिक टेस्ट करपाची गरज नासता. हांगा हिस्ट्री घेवप चड इम्पॉर्टंट आसता, डिटेल हिस्ट्री घेवपाक जाय आनी ताच्या प्रमाणे कित्याक लागून जाता तें कळपाक जाय. आनी हो जो फ्रस्ट्रेटींग प्रकार आसा क्रोनीक अर्टिकेरिया हो आजकाल वाडत आसा धांवपळीच्या जगान, ताजेर कंप्लीट कंट्रोल घेवं येता. आनी खंयची गुळी घेवप, कितलो ते सायड इफेक्ट नासलेली हें आमकां आजकाल समजता. सो हे जालें अर्टिकेरिया किंवा क्रोनीक अर्टिकेरिया किंवा ही खाज येवप परत आनी पिताम येवप हाचेर घेवपाचो कसो उपाय तो. फुडल्या एपिसोडांत आमी पळोवया फूड एलर्जी बद्दल.